मोगाळ कार्मेल किरण खाली वीक्षकनो तुमको समेस्तांग आईच्या नियाळाक स्वागत मागता आयसो नियाळ करच्याक आईचे वाचप आमी आयकुया. मातेव सुवांजेल 19व अध्याय 23 तावन 30 पर्यंत वाक्य. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राज्यांत तितलेच सरायेन रिगासुना. इतलें आयकून ताचे शिस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणे? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचें उतर हे वाकन्नी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावनो भयणीनो कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकनो, ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट, कितले कश्ट. हाच्या पयल्या वाचपांत हे कित्याक कश्ट म्हणून एक क्लू आसा. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 28व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळचें तें उतर 5व्या वाक्यांत, तुझे ग्रेस्तकायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरला. तुझे ग्रेस्तकायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरला. भावनो आनी भयणीनो, ग्रेस्तकायेक आनी गर्वाक ह्या हंकाराक लागशिल्ली सैरीक आसा, लागशिल्ली सैरीक आसा. प्राईड इज नथिंग बट स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. हंकार म्हळ्यार कुड्डो जावचें, आनी ग्रेस्तकाय जायते फावटी आमकां कुड्डो करता, कुड्डो करता. आपुणूच शाश्वत, आपुणूच देव म्हणलं तसलें कुड्डेपण मनशाक दिता. सक्कड संगती आपणाच्या मुठी भितर आसात, आपूण सगळें मॅनेज करूंक शकता म्हणलें तसलें कुड्डेपण मनशाक दिता. आनी ह्या खातीर पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन नव्या सल्ल्यांत ग्रेस्तकाये विशयांत एका रितीचे नकारात्मक चिंतप आसा. तर थोडो वेळ ह्या संगती विशयांत आमी समजून घेवंक आमी प्रयत्न करचे. ग्रेस्तकाय म्हळ्यार कितें? ग्रेस्तकाय म्हळ्यार जावं पुरो भद्रती, जावं पुरो सिक्युरिटी. मुखारी कांय किस जायत, कांय किस घडत, कांय अपाय आसात, संदिग्ध परिस्थिती येत म्हणल्या खातीर आमी फुडें करूंक तयार रावचें, रेडी जावचें. ही ग्रेस्तकाय. हें वायट खंडीत जावंक न्हय. आमी तयार आसाचे, फुडें करूंक तयार आसाचे. तेन्ना मात्र कितेंय फुडें करूंक आमी शकता, नांतर जाल्यार आमी सलवतले. ग्रेस्तकाय खंडीत जावन वायट न्हय, पूण केन्ना ही ग्रेस्तकाय सूख रितीन आमी वापरता, सूख रितीन समजून घेता, तसो परिणाम जावन म्हाका पयल्यान ताची हाची कोणाची गरज ना. कित्याक हांव सगळें म्हज्या मुठी भितर हाडूंक शकता, म्हज्या ग्रेस्तकायेन हांव कंट्रोल करूंक शकता. म्हज्या भावाची, भयणीची, शेजाऱ्याची, शेजारण्याची, फिरगजेची कोणाचीच म्हाका गरज ना. देवाची सती ना म्हणल्या तसल्या पिशा कन्क्लुजनाक, सूख संपणेक आमकां येवन पावयता. वो सूख परिणाम ग्रेस्तकायेचे पाड परिणाम हो जावन आसा. दुसऱ्यान आनी एक मेट मुखार वचून ग्रेस्तकाये वरवीं नास्तीकपण, एथेइझम या एग्नॉस्टिसिझम, म्हणजे देव आसा जावंक पुरो पूण हांवें देवाक पळोवंक ना, देखून म्हाका कांय परवडना, देव आसल्यार आसूं दी म्हणल्यार तसल्या चिंतपाक मनशाक व्हरून पावयत. आनी ह्या खातीर प्रत्येक जावन आमच्या पाश्चात्य गांवांत ग्रेस्तकाय वाडिल्ल्या बरी एथेइझम आनी एग्नॉस्टिसिझम चड आनी चड वाडून आसा. आमच्याच गांवांनी मनीस एका हंताक पावलो म्हणटना ताचे उपरांत जायत्यो संगती तो तितल्या समर्पक रितीन करिना.
वाड्याचो मतीक जावं दी फिरगजेच्या खंयच्याय कार्याक जावं दी तो येना सगळें पयशांनी मॅनेज करूंक शकता म्हणल्यार तसल्या पिशा चिंतपान तो आसता ग्रेस्तकायेचो परिणाम भाऊनो आनी भयणीनो मातेवाच्या वांजलांत 6व्या अध्यायांत 21व्या वाक्यान आमकां आयकूंक मेळचें जेजूचें उतर आमकां ग्रेस्तकायेचो आनी एक खोटो परिणाम आमकां दाखोवन दिता जेजू म्हणटा जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें जरी ग्रेस्तकायी संवसारी मात्र जाली तर म्हजें काळीज ह्या संवसारी संतरींच चिटकून रावतलें परिणाम जावन जशें एक व्यक्ती दोगा जाणांची सेवा करूंक शकना तशें म्हजें काळीज खऱ्यान त्या देवाचो मोग करूंक शकना म्हजें काळीज ह्या संवसारी ग्रेस्तकायेचे मात्र मोग करूंक शकतलो परिणाम जावन ही ग्रेस्तकाय वायट जाता भाऊनो आनी भयणीनो सादे रितीन आमी समजून जाल्यार चिंतया एकल्या दुबळ्या मनशाक पिडा आयली कितें करता तो आपण आतां कितलें साध्य आसा तितलें त्या पिडेक परिहार जोडूंक दोतोरां सरशीं जावता केन्ना आपणा लागीं कांयच ना बोबो मारता देवाक जावंक पुरो मिसाक येता जावंक पुरो नोवेनाक येता जावंक पुरो पूर्ण स्थळांक येता आनी मागता देवा म्हाका पाव तेंचो ग्रेस्त मनीस कितें करता जायते आस्त बदीक ताचें थंय आसा जाल्ल्यान तो धाकटेरां फाटल्यान वता देवा सरशीं हेजें म्हणूनय ताका समजना आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत पिडा शिरा ह्या आकांत आनी अनवर आमी देवा सरशें येवच्या खातीर देवान आमचे वयर येवंक सोडचें तसलें जावन आसतना ह्या ग्रेस्त मनशाक देवा सरशें येवची एक वाटच बंद जाता कसली बेजाराय जर आमी देवाक आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंचे वाटो एका फाटल्यान एक बंद करून येता देव कशें प्रवेश जातलो जर तुका देवाची वळखूच ना तर गरजे वेळार तूं देवा लागीं कसो वेतालोय भाऊ आनी भयणी मुन्नो पुस्तकांत 30व्या अध्यायांत 8 आनी 9 वाक्यांत 8 तशें 9 वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळचें एक सुबित्त मागणें हांवें हाचे पयलें हें उल्लेख केला भोव सुबित्त मागणें तूं बरयणार मागता सर्वेस्परा म्हाका ग्रेस्तकाय जावं दुबळीकाय दिनाका कित्याक म्हज्या ग्रेस्तकायेन हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण वा हांव दुबळो जावन पोटा कांय नासतना कोणाचें सोरीन आनी तुजें नांव बस्ट करीन देखून म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका म्हाका दुबळीकाय दिनाका जें कितें म्हाका जाय तें दी आमच्या बापा मागण्यांत जेजून शिकयल्लें मागणें तेंच आमचो दिसपरतो ग्रास आसा आमकां दी फाल्यांसो न्ही पुरवोसोय न्ही ग्रेस्तकाय कंडी जावन पाड न्ही जर ग्रेस्तकाय पाड तर जेन्ना साल्मावरायन सर्वेस्परा लागीं मागलें म्हाका जानवाय दी म्हणून आनी सर्वेस्परू साल्मावरायक म्हणटा तुवें तुज्या वैरींचो जीव मागोवंक नाय तुवें ग्रेस्तकाय मागोवंक नाय तुवें लांब जिवीत मागोवंक नाय बगार तुवें मागलें ही जानवाय आनी ह्या खातीर ह्या जानवाय बराबर हांव तुका ग्रेस्तकाय दितलो लांब जिवीत दितलो सक्सेस सर्व रितीचें जैत दितलो जर ग्रेस्तकाय पाड आसली तर त्या दीस देव ती ग्रेस्तकाय ताका दितो नासलो कित्याक ग्रेस्तकाय जर देवान दिवची ती पाड जावंक साध्य ना कित्याक देवातान वायट येवंक साध्य ना पाड येवंक साध्य ना भाऊ आनी भयणीनो आयच्या वांजेलान जेजू म्हणालो खरें सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावंचो ना खऱ्याक सुवेच्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जावंक साध्य आसा इम्पॉसिबल असाध्य हें आमी सुवेच्या बिड्ड्यान सुवी जें कितें आमी शिवोवन करूंक वस्तू शिवोवंक वापरता ती सुवी म्हूण चिंतल्यार पूण पवित्र पुस्तकाचेर चड आनी चड माहेत जोडुल्ल्या प्रकार आदल्या काळार जेजूच्या काळार एका शहराक वचोंक 2 वाटो आसुल्ल्यो पयलो व्हडलो जर महाद्वार ताच्या भितर वचो भायर वचोंक अवकाश करून दिवचो तसलो द्वार आनी तो द्वार सदावत राती बंद आसतालो सांज जाताच तो व्हडलो द्वार बंद जातलो आनी थंय पारे आसताले पूण मनशाक वचोंक आनी येवंक म्हणून एक ल्हानशें एक बागेल उक्तें आसतालें आनी त्या बागल्यांतल्यान मनशान सलयसायन वचोंक जायनासलें ताणें बागोवन वचचें आसतालें आनी ताका द निडल्स आय म्हणून नांव आसतालें सुवेचें बिड्डें म्हणून नांव आसतालें ल्हानशें आसतालें देखून मनशाक वचोंक तितलेशें कश्ट जातालें तकली नीट दवरून वचोंक जायनासलें बागोवन वचचें आसलें
खऱ्यान वंटे म्हणून सांगता हांव कॅमल जुदेवांचे चिंतपा प्रकार म्हण जातींतले उंचली म्हण जात व्हडली म्हण जात म्हळ्यार ती म्हण तांकां चिंताप आसले भविश्यांत जिराफ या हस्त पळोवंक नातली आनी जेजू खऱ्याक उलयतना खऱ्या ह्या बिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत म्हणटना ह्या ल्हानशा दारा मुखांतल्यान खरें तरी पाशार जायत आनी खऱ्यान पाशार जायचे तर जाल्यार दिमकुरे ना जाल्यार पोट ओडून वचचें आसलें आनी जेजू म्हणटा त्या दारांतल्यान खरें तरी कश्टांनी पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनशाक साध्य ना ग्रेस्त मनशाक साध्य ना भाऊ आनी भयणीनो ग्रेस्त काय तितली पाड जर ती तितली पाड जेजून त्या ग्रेस्त मनशाक सांगलें तुजी आस्त बदीक सगळें वीक आनी दुर्बळांक दी तर पाड असलें दुर्बळांक दिवन जेजू कितें सांगता ग्रेस्त काय पाड न्ही भाऊ न्ही भयणीनो जें कितें म्हाका हंकारी करता जें कितें म्हाका स्वार्थी करता जें कितें म्हाका सेल्फिश करता जें कितें म्हाका हेरांतावन अलग करन देवातावन तशें म्हज्या शेजाऱ्यांतावन अलग करन म्हाका एकोडोस करता अलग करता तें पाड तें वायट जावंक पुरो ती सोबाय जावंक पुरो तो अधिकार जावंक पुरो उंचलें शिकाप जावंक पुरो जैत या सक्सेस जर ह्यो संगती म्हाका म्हज्या पेल्यातावन म्हज्या भावा भयणींतान म्हज्या कुटुंबातावन म्हज्या परिसरांतावन म्हज्या देवातान म्हाका अलग करता तें वायट तें हांवें सांडिचें कितल्योश्यो संगती आमकां अशें करिनात कितल्यो चड असल्यो संगती आमच्या जिवितांत आसात तितलें चड देवा सरशी येवंक आमकां कश्ट जाता देवाचेर ओंदून रावूंक आमकां कश्ट जाता हें आमी उडोस धरूंक प्रयत्न करीचे दुसऱ्यान भावण आनी भयणीनो केन्ना ही ग्रेस्तकाय आसा आमी देवाक अर्घ दिवंक शिकाचें कित्याक जरी ग्रेस्तकाय आपणाकूय आमकां तालेंत दिलां आमकां सकत दिल्या आमकां फावो केलां तर देवाचें तें देणें न्ही गे देवान आमकां आशिर्वाद दिल्यान ती तालेंतान दिल्ल्यान न्ही गे आमी वापरूंक शकल्या आनी ग्रेस्तकाय आपणावंक शकल्या देखून केन्ना आमकां ग्रेस्तकाय आसा ती वळखून घेवचे आनी देवाक आमी अर्घ दिवन सदांच ताचें थंय ऋणी जावन आसाचे आनी ही ग्रेस्तकाय हेरांताय दादोशीमपण वांटून दिवंक आमकां उक्तें मोन दिवच्याक आमी मागोवंक जाय भाऊ न्ही भयणीनो तिसऱ्यान आमी उडास धरूंक फावो जाल्ली संगत ग्रेस्तकाय विशयांत कितलें चड तुका दिलां तितलें चड तुजें तावन लेख विसारतलें जर तुजें थंय चिंतपाची ग्रेस्तकाय आसा तूं मोतीन हुशार हांकरी जावंक तें चिंतप दिल्लें न्ही तें चिंतप हेरां सांगता वांटून ताचो फायदो जावन हेरांचें जिवीत बरें जावच्याक ती शाती तुका दिल्या आनी ह्या खातीर तुका एक कर्तव्य आसा तुजें चिंतप हेरां खातीर वापरूंक जर तुका दुडवाची ग्रेस्तकाय आसा तो दुडवाची ग्रेस्तकाय तुज्या खातीर मात्र न्ही गरजेवंतांक करसूंच ही एक जबाबदारी आसा आनी त्या मुखांतर सरकेन दिरवेंपून जावंक तुका एक आपोवणें आसा जावंक पुरो हेर विविध जायतीं तालेंत आनी ग्रेस्तकाय आसा ग्रेस्तकाय म्हळ्यार पयशांची म्हणून मात्र आमी चिंतचें न्ही विविध रितींची ग्रेस्तकाय आसा ती पयल्यान आमी समजाचें दुसऱ्यान ती आमी वापरीचे आमच्या मातने पेल्याच्या बरेपणाक आनी हाचे वरवीं सर्गेन ग्रेस्तकाय पूण जायचे थंय कलंब मांडना थंय कोणेंच सोर नरूंक जायना ती ग्रेस्तकाय बिलकुल सरना सरना तसली ग्रेस्तकाय वापरूंक सरच्या तसली ग्रेस्तकाय वापरूंक बुदवून काय आमी मागाचे जायते पटी सरचे तसली ग्रेस्तकाय आमी पूण जायता आजून येदोळ मनशाकुळाच्या चरित्रांत कितलेशा कोरोडांच्या कोरोड लोक ह्या संवसारांची येला कोणेंच कितेंच व्हरूंक ना हांव व्हरूंक शकचो ना तूंय शकचो ना चड टेन्शन करिनाका जें कितें आसा देवाक अर्घ दी बरें करून वापर हेरांक थोडो वांटोपणी दिवंक शीक आनी ह्या वरवीं तूं येताना तुज्याकी पयलें जें कितें तुवें ती ग्रेस्तकाय वापरल्या ती वचून साक्ष दितली ती वचून तुका वाट तयार करतली ती ग्रेस्तकाय जावं दी आमची ती आत्मीक ग्रेस्तकाय ती ग्रेस्तकाय जावं दी आमच्या पासत विनंती करचेत आसली त्या देवा बापा लागीं ती ग्रेस्तकाय भाऊ न्ही भयणो ग्रेस्त जाताना सदावत मनीस आपलें पाठतळ विसरतात आपलें बॅकग्रावंड विसरतात हंकारी जातात
आनी विविध रितींनी स्वार्थी जातात असल्या मनशांक आमी जायत तें पळयलां. पूण हांवें आनीकय दुसऱ्या रितीच्या मनशांक पळयलां. कितले ग्रेस्त जाल्यार संपूर्ण जावन खालते आसच्या मनशांक हांवें पळयलां. कितले ग्रेस्त जाल्यार कोणाकच आपणाच्या ग्रेस्तकाये विशयान बडाय उलयनासतना सदांच आस्कुऱ्या तोंडान आसून हेरांक कुमो करचे तसले सायलेंट रितीन मौन रितीन बरें करचे तसल्या मनशांक हांवें पळयलां. आमच्याच ह्या कॉमेंताक एक लागशिल्ली एक मोगाची एक व्यक्ती आसा, भोव ग्रेस्त व्यक्ती, जायती ग्रेस्तकाय आसा. पूण आमच्या कार्मेल मायेच्या फेस्ता दिसा प्रत्येक जावन ही व्यक्ती आमच्या कॉमेंताक येता. जें कितें त्या दिसा फेस्ताक तयाराय करूंक जावं पुरो जेवण या कितेंय नितळाय करूंक कांयच सांगनासतना काम करता. जेवण आनी पुरो जाल्या उपरांत सगळे आयदनां धुवन घालून जाण्ण पुसून नितळ करून वता. आनी हें काम करतना कोणूच मनीस ती व्यक्ती तितली ग्रेस्त मनीस म्हणून सांगूंक साध्यच ना. तितलें ल्हानवीक रितीचें जिवीत तिची येता. एक दीस हिच स्त्री आमच्या एका याजकाच्या घरा गेल्ली. त्या याजकाच्या घरा एक फंक्शन आसलें, कार्य आसलें, काजाराचें गी या पोरतापणाचें म्हूण हांव नेना. थंय त्या घरा ती सक्रीय रितीन काम करता, गरजेवंतांक पावता आनी पुरा बरी अनएज्युमिंग वुमन म्हणटा आमी, कांयच वडपण दाखयनातली मनीस. सगळें कार्य आनी पुरो जाल्या उपरांत ती फाटी येता. आनी तितलें जाताना त्या घरा त्या पाद्र्या पासो बापूय प्रायस्त तो सगळें फंक्शन कशें जालें म्हणून विमर्श करतना उलोवन आसतना तो पाद्र्या पासो बापूय म्हणटा, ती कॅटरिंगाची एकली स्त्री आसली पळय, भारी समजूनेची मनीस. कॅटरिंगाची स्त्री कोण? कॅटरिंगाची स्त्री नासली, कॅटरिंगाची जातलेच आसले ना. ती एकली बायल मनीस आयिल्ली, ती बारी एकामेकाक आसल्या सगळ्यांक बरें हें करताली. आनी म्हाकाय तिणें खालें जाय म्हणून अन्न दिलें, तें दिलें. कोण ती? मागीर पाद्र्यापाक कळ्ळें, हिस्स स्त्री कोरोडणी आसता आसा, पूण कॅटरिंगाची स्त्री म्हणून तिका आयडेंटिफाय केलें. भाऊ म्हणून हांव कितें सांगूंक अशें म्हणल्यार हें आमकां ग्रेस्तकाय वायटाक व्हरूंक सुकूंक नजो, वाळ एकावचे बरी करूंक नजो, स्वार्थी जावचे बरी आमकां करूंक नजो. आमची ग्रेस्तकाय आमकां आणकी बरी करूंक शिकाचें, बरी जावंक शिकाचें, हेरांक आमच्या संगत हाडून आनी कितें वाकणचें बरी आमकां करूंक शिकाचें. ही जावन आसा खरी ग्रेस्तकाय. जर ही ग्रेस्तकाय आमी पुंजायत खंयच्याच तरेन आमी निराश जावचे ना. आयच्या वांजेलांत जेजून सांगूंक तें कारण तो ग्रेस्त मनीस जेजूस अशें आयिल्लो कालच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें, निराश जावन फाटीं गेलो. कित्याक? जायती आस्त बदीक ताका आसली. जेजू तावन निराश जावन फाटीं गेल्लो म्हळ्यार हो एकलो मात्र ग्रेस्त तरणाटो. भाव आनी भयणी, आमी निराश जावन बिलकुल फाटीं वचोंक नजो. सदांच जेजूच्या उतरांतून प्रेरीत जावन संतोश प्रेरीत जावन आसचे तर जाल्यार आमची खरी ग्रेस्तकाय देव म्हणून आमी सोदून काडची. ह्या ग्रेस्तकायेन आमी वाडया. आमी सुमेस्तांक तसो जेजू चड आनी चड ग्रेस्त करून दी. आपणाचें दिर्वें आपणाकच तो आमकां दिवं दी आनी आमकां घेवचें बरें तो योग्य करून दी. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक त्याच सुमयाची आशिर्वाद मागता. चड आनी चड तुमी ग्रेस्त जावच्याक तसो तुमकां फावो करूं. आमेन. मोगचनो, तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या मोठव्या कार्याक तुमकां स्वागत मागता. आयचें सवाल आसा, इगर्जेंत 2 आल्तारी आसयेत गी म्हूण. हें सवाल धाडिल्लो भाव म्हाका बरयता, हांवें एका इगर्जेंत पळयल्ली दस्तूर ही. आयताराचें तशेंच फेस्ता परबेच्या दिसाक मिसाक जायतो लोक हजार जाता जाल्ल्यान मिसाचें बलिदान प्रमुख आल्तारेर भेटयतात. आनी सदां मिसाक हप्त्याच्या दिसांनी प्रमुख आल्तारी मुखार एक मेज मांडून त्या आल्तारेर मिसाचें बलिदान भेटयतात. ही एका फिरगजेंत ताणें पळयल्ली रीत. आनी हें सारकें गी वा हाचे विशयंत इगर्ज सुमातेची शिकोवण कितें
ह्या भावान विचारची थोडी सवालां. भाऊ नी भयणीनो, देवस्तुतेक वा लितुर्जेक लक्ती जाल्लें सवाल हें आनी भोव वाजबी जावन आसा. सांगातच देवस्तुतेक संबंदीत जाल्ली घुसपड गोंदळ निवारच्यांत हे सवाल आदाराचे जाता. आतां दोन संगती आमी मतीन दवरची. इगर्जेंत सांक्तुअरी आनी आल्तार म्हण आसा. सांक्तुअरी म्हळ्यार वा इंग्लिशान सँक्च्युरी इगर्जेंतलो प्रमुख जागो, लोकांनी पळोवचो जागो. थंयसर प्रमुख वेदी आसा, ऑल्टर इंग्लिशान कितें म्हणटा वाचपाची वेदी आसा. सांगातच याजक, दियोकोनू आनी उरले मनियारी देवस्तुतेक संबंद जाल्ली आपणाची कामां थंयसर ते करतात. हाका सँक्च्युअरी म्हणटा, सांक्तुअरी. आनी एक संगत आल्तार, इंग्लिशान सांगचें तर ऑल्टर. ह्या जाग्या वयर जेजून निमाण्या शुक्रारा दीस आपणाच्या जिवाचें बलिदान अर्पिल्लें. हेंच बलिदान परत्यान भेटोवचें आसा वा हाका एवकरिस्तीक मेज म्हूण आमी आपोवणें दिवं. इगर्ज मातेचें कानून वा कॅनन लॉ सांगता की हर एका इगर्जेंत ही आल्तार फिक्स्ड आसूंक जाय. जिव्या आनी स्वाभावीक फातराची ती आल्तार आसूंक जाय. आनी ही आल्तार जावन आसा संकेत पवित्र सभेचो मूळ फातोर, जिवो फातोर जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताची. इगर्ज माता म्हणटा ही आल्तार स्वाभावीक फातराची स्थिर, म्हणजे आज हांगा फाल्यां परवां अनेका दिसा अनेक कडेन दवरची न्हय, बगार आसल्या जाग्यारच आसूंक जाय. नातर इतर बरें आनी गुणात्मक वस्तू वा रुखाची आल्तारी वापर येता. फातोर ना जाल्यार इतर गुणात्मक आनी घटमुटाचे संगत वा वस्तू वापरून ही आल्तार तयार करी येता म्हणटा इगर्ज माता. नवी इगर्ज बांदता आसतना एकच आल्तार बांदूंक जाय आनी ही आल्तार वणटीक लागून आसूंक नजो. पोरण्या इगर्जेनी आमी पळयल्यार ती वणटीक लागून आसता, पूण इगर्ज मातेचें कानून म्हणटा ही आल्तार वणटीक लागून आसूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भोंवतणी याजकाक आनी उरल्या मणियऱ्यांक हेणे तेणे पाशार जावंक अवकाश आसूंक जाय. प्रत्येक जावन आल्तार धुंपयत आसतना ताचे भोंवतणी जाय परतो जागो आसूंक जाय. थोड्या पोरण्या इगर्जेनी आमकां कळीत आसा वातिकान दुसरी महासभा जमच्या पयलें लोकांक पाठ करून याजक मीस भेटयतालो. आतां तसल्यो आल्तारी थोड्या पोरण्या इगर्जेनी आसात. तसली आल्तार आसा जाल्यार नव्यान एक आल्तार स्थापूंक जाय आनी ती लोकांक फूड करून आसूंक जाय आनी ताचे भोंवती जाय परतो जागो आसूंक जाय. आनी ही नवी आल्तार जावंक पुरो नव्या इगर्जेंत वा पोरण्या इगर्जेंत नवी आल्तार बांदता आसतना ती देवस्तुतेक वापरच्या पयलें इगर्ज माता आमकां सांगता ती आशिर्वादीत वा कोन्सेक्रार केल्ली आसूंक जाय. आनी आल्तार ताचे वयर कसल्योय गरज नातल्यो संगती आमी दवरच्यो न्हय. फुलांचे चाट्टे समेत वा फुलांचे वाज वाती सयत आल्तारीतावन उरल्या थोड्या स्टँडांनी वा जाग्यांनी दवरूंक जाय म्हणून इगर्ज मातेचें कानून प्रत्येक जावन मिसाल वा मिसाच्या पुस्तकांत आसचें प्रस्तावान 2011व्या वर्सा परगट जाल्लें, नव्यान परगट जाल्लें थंयसर आमकां सांगता.
आनी नवी आल्तार बांदता आसतना थंयसर सांतांची वा मार्तिरांची रेलीक दवरची दस्तूर आसा, पूण ही रेलीक दवरचे पयलें ती अधिकृतगी म्हणून आमी पारखूंक जाय म्हणून आमकां इगर्ज आतां सांगता. आतां सवाल आसलें, एका इगर्जेंत अधिकृत आल्तार आसा लोकांक फुड करून, आनी लोकांचो जमो चड आसतना त्या आल्तारेर मिसाचें बलिदान चलता, पूण हप्त्या मदें लोक नातले जाल्यार त्या आल्तारीच्या मुखार आनी एक मेज दवरून त्या आल्तारेर मीस पेटोवचें आसता. इगर्ज मातेच्या कानून आनी शास्त्रा प्रमाणे ही रीत सारकी न्हय. कित्याक म्हळ्यार हांवें दळूच सांगलें, इगर्जेंत आसची ती प्रमुख आल्तार जेजू जिव्या फातराची संकेत जावन आसा, आनी ताचेरच हर एक मिसाचें बलिदान भेटोवचें भोव जोगतें आनी वाजपी जावन आसा. त्या देखून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वा इतर परिणामकारी कारणां खातीर आनी एक मेज दवरून मीस भेटोवचें तितलें सारकें दिसान. भावन आनी भयणीनो, तुमच्या सवालाक जाप मेळ्ळें म्हूण दिसता. तुमकां तुमच्या मतीन दोसचीं सवालां समर्थीक संबंद जाल्ली, देवस्तुतेक संबंद जाल्ली, बायबलाक संबंद जाल्ली आसा तर आमकां बरोवन धाडा वा फोन करून सांगा. ती तुमचे मुखार आमी प्रस्तूत करतले. हांव देव बरें करूं.